नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मुख्यमंत्र्याक जाय जाल्यार केन्नाय मंत्रीपद सोडपाची तयारी। मंत्री दिलीप परोळेकारांनी मिलिंद नायकाची गर्जना प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा मुलाखतीत दाखयली तयारी। स्पॉट फिक्सिंग केशींत गोंयच्यान आनीक एका बुकीक अटक। मुंबईच्या पुलिसांनी बागा घाली धाड। बुकीचे नाव शोहन मेहता उर्फ शोभन काला चौकी। भाज्यांक पेटलो उजो। प्रेस वाडलो 30 ते 50%। पेट्रोल डिझेल वाडटा दर म्हयन्याक। नुस्तें बंद। रिटेलर घालतात हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या नावान शबय। जुवारीच्या शेकड्यांनी कामगारांचो परत जेल भरो। पुलिसांनी केली अटक। सरकार वा कंपनी कडच्यान उतर मेळ मेरेन पुलीस स्टेशनाचेरूच उपासाक बसपाची शिटकावणी। आणि खेळा मळार गोंय क्रिकेट संघटनेन केली रणजी पंगड बांदपाची तयारी। रणजी ट्रॉफी खेळपाची उदेंते खेळगड्यांक मेळपाक शकता संद। खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्र्याक जाय जाल्यार केन्नाय मंत्रीपदावेल्यान देंवपाची तयारी आसा अशी गर्जना पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार आणि वीज मंत्री मिलिंद नायकान केल्या। मुख्यमंत्र्याक दिसता आनी एखाद्याक मंत्रिमंडळांतल्यान घेवप चुकना आसत जाल्यार मनोहर पर्रीकाराचे एका उतराचेर मंत्रीपद सोडटले अशें दोनूय मंत्री म्हणटात। बाकीचे मंत्री म्हणटात आमी प्रामाणीकपणान काम करतात, मुख्यमंत्र्यान आमकां जोखपाचें। मंत्रिमंडळांत फेरबदल जातले अशें मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाक सांगतकच बिरेस्तारा बोवाळ पडलो। ते फाटभुंयेर प्रुडंटान सगळ्या मंत्र्यांची मतां जाणून घेतली। पळयात खासा रिपोर्ट। मुख्यमंत्र्याच्या विधाना उपरांत आमी मंत्र्यांक तांचोच परफॉर्मन्स रिपोर्ट विचारलो। तांकां आमी तांच्याच कामांक 10 पैकी मार्क दिवपाक सांगले। मुख्यमंत्र्यान जर तांचें मंत्रीपद काडून दुसरो नवो मंत्री घेवपाचें थारायलें जाल्यार ते कितें करतले अशेंय विचारलें। तांणी जापो दिल्यो त्यो अश्यो। उद्देग मंत्री महादेव नायक: म्हज्याच कामाक हांवें गूण दिवप बरोबर न्हय, पूण म्हजें काम परफेक्ट आसा। कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार: म्हज्या कामाक मुख्यमंत्री मार्क दितलो। हांव 100% घालतां। म्हाका मंत्रीपद दिवपाचो आनी काडपाचो अधिकार मुख्यमंत्र्याचो। पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार: म्हजें काम हांव पुराय प्रामाणीकपणान करतां। मार्क हांव दिवंक शकना, मात हांव म्हज्या कामाचेर धादोशी आसां। आपल्या मंत्रीपदाचेर कसलोय निर्णय घेवपाचो अधिकार मुख्यमंत्री पर्रीकाराक आसा। सरकाराक नवो मंत्री घेवपाची गरज आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान अर्देवर पयलीं पसून सांगल्यार पुरो, म्हजो मंत्रीपदाचो राजिनामो तयार आसतलो। वीज मंत्री मिलिंद नायक: मार्क हांव कसो दितलो? ते मुख्यमंत्री दितलो। म्हजें खातें मातशें त्रासाचें। लोकांक उदक 4 वरां आयल्यार पुरो, मात लायट 4 मिनटां वचपाक जायना। हांव म्हजें काम सिस्टमॅटीक करतां। केन्ना केन्ना चुको जातात। खंयच्याय मंत्र्याक ह्या खात्यांत तितलेच त्रास जातले। मंत्रीपदाचेर मुख्यमंत्री सांगता तें फायनल। तांकां जाय जाल्यार केन्नाय पद सोडपाक हांव तयार। फाल्यां मंत्रीपद नासल्यार पसून सत्तेर उरल्यार पुरो। मतदारसंघांतल्या लोकांची कामां जाल्यार पुरो। सहकार मंत्री दीपक ढवळीकार: म्हजे कामगिरीक हांव 10तले 10 मार्क दितां। मंत्रीपद सोडपाचें आसल्यार पयलीं मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगूं दी, मागीर पळोवया। आमदाराक लोक निवडटात, आमदार मुख्यमंत्री निवडटात आनी मुख्यमंत्री बाकीचे मंत्री निवडटा। खेळा मंत्री रमेश तवडकार मात वेगळेंच उलयता। हो जो विशय आसा मुख्यमंत्र्याचो विशय आसा। मुख्यमंत्री ह्या संदर्भात ते आमकां मंत्र्यांक किंवा आमच्या पक्षाचे जे आमदार आसा तांकां प्रॉपर गायड करतले। पर्टिक्युलरली तुमकांच कित्याक बोट दाखयलें काय म्हणून बाकीचे आनी मंत्री आशिल्लीं? नाही तसो हाजो संदर्भाचो एक विशय आसा की ह्या दिसांक ज्या तरेन हांगा सरकार उडोवपाच्या संदर्भात किंवा सरकार डिस्टर्ब करपा संदर्भात आमच्या आमदार मंत्र्यांक अस्वस्थता निर्माण करपा संदर्भात एक गट वावरता। त्यामुळे फाटले जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री परदेशांत आशिल्ले त्या वेळाचेर तांचे एबसेन्सांक अशे तरेचे षडयंत्र करपाचो प्रयत्न करताले। तांकां तें यश आयलें ना। आमचे भारतीय जनता पक्षाचें सरकार अस्थिर करपा संदर्भांतलें एक अशे तरेचें षडयंत्र चलिल्लें आसा। मात मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा ह्या फावटी फक्त खातीं बदलतलीं, मंत्री बदलपाचो सध्या तरी विचार ना। बरोबर एक्सरसायज करतलो, त्या एक्सरसायजान तांकां एक्सरसायज पूर्ण जालो की ताका एक पोर्टफोलियो दितलो। थंय कितें मायनर मॉडिफिकेशन करपाचें आसत
एखाद्याक तर एक खंयचें हें नाका तें करूंक जाय एडजस्ट जाल्यार तें जातलें कितें तें तांकां विचारून तांच्या बरोबर चर्चा करूनच जातलें. सुरवातेक सांगिल्लें तें बट रिशफल इज अ चेंज ऑफ मिनिस्टर. एका मिनिस्टराक घेवन बसता तुमी. हय एका मिनिस्टराक आमदाराकूय घेवन बसता ते कॉर्पोरेशनाचो विशय घेवन. ह्या म्हयन्यान तो एक्सरसायज पूर्ण करता. मंत्र्यांची ही मतां घेतना आमी तिनूच मंत्र्यांक विचारलें ना. ते म्हणल्यार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा आनी भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार. अलिना साल्ढाना, लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी आवेर्तान फुर्तात हांचे कडेन सांजे उसरा मेरेन संपर्क जालो ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. स्पॉट फिक्सिंग केशींत गोंयच्यान आनी एका बुकीक धरला. मुंबयच्या पुलिसांनी शुक्रारा बागात धाड घाली. शोहन मेहता उर्फ शोभन कालाचौकी नावाचे बुकीक मुंबयच्या पुलिसांनी IPL मॅचीचेर बॅटिंग करता म्हूण आरोप दवरून अटक केल्यात. चवकशे खातीर पुलीस ताका घेवन मुंबय गेल्यात. IPL स्पोर्ट फिक्सिंग केशींत गोंयच्यान आनीक एका बुकीक अटक केल्या. मुंबयच्या पुलिसांनी गोंयांत येवन बागा धाड घाली आनी सोहन मेहता उर्फ शोभन कालाचौकीक थंय सावन अटक केली. पणजे एका हॉटेलांत आपल्या फामिली बरोबर तो लिपून आशिल्लो. सोहन चड करून राजस्थान रॉयल्सच्या मॅचींचेर बॅटिंग करतालो असो ताचेर सध्या आरोप आसा. हेर क्रिकेटरां कडेन ताचे संबंद आसूं येतात काय कितें? हे केशेंत आरोपी आशिल्लो क्रिकेटर श्रीशांताक अटक केल्या उपरांत सोहनाचे बॅटिंगा कडेन संबंद उक्ताडार आयिल्ले. मात तेन्ना सावन तो पुलिसाक चुकयत भोंवतालो. मुंबय पुलिसाचो खासा पंगड ताचे दोळे दवरून आशिल्लो. शुक्रारा ताका गोंयांत निर्णय येस आयले. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. उटंगाराच्या पावसान भाजयेचें पीक कुशिल्ल्यान मार्केटांनी सध्या भाजयांक उजो पेटला. टोमाटर धोबरादीन वाडला. मार्केटांतल्यान पासय मारल्यार भाजयांचो सरासरी प्रेस 30 ते 50% वाडला. होलसेल आनी रिटेलर म्हणटात बेळगांवाच उजो पेटला. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे भाजयेन आम आदमीक तातले तातूंत मातशी थाकाय दिल्या. कॉर्पोरेशनान वता वता थंय केंद्र सुरू करून धंद्याचेर पांय दवरला म्हूण रिटेलर बोवाळ मारतात. डिझेल आनी पेट्रोल दर म्हयन्याक वाडटा. तातूंतूच दर्याचें नुस्तें बंद. पळयात रिपोर्ट. नुस्त्या फाटोफाट आतां भाजयांकूय उजो पेटला. भाजयांच्यो दरो इतल्यो वाडल्यात की सामान्य मनशाक आतां भाजी खावप परवडपाचें ना. हॉर्टिकल्चर दुकानांनी 23 रुपयांनी मेळपी कांदे बटाट 28 रुपयांचेर पावल्यात. टमाट, गाजर आनी हेर सगळ्योच भाजयो म्हारग जाल्यात. ह्या म्हारगायेचो सगळ्या लोकांचेर परिणाम जाला. पयलीं टमाट मातशे सवाय आसले, 12 रुपया 13 रुपया किलो आसले. आतां म्हारग जाल्ले आसा. आनी आमी चिंबला गांवांत साकून येता. आमी डेली पर्चेसींग करता. जे आमचे डेलीचे कस्टमर आहा पळय तांकां 2-2 दिसांनी रेट वेगळो वेगळो आमकां दिवचो पडटा. कस्टमर म्हणटा कितें आरे दिसान दीस वाडता कितें भाजयेचो रेट वाडल्या कारणान आमकांय मातशे 4 आनी 8 आनी फायदो मेळोन आमकां कितें गावपाक जाय त्या आमचो रेट वाडोवचो पडटा. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या दुकानाक लागून आमच्या धंद्याची वाट लागल्या अशें भाजी विकपी व्यापारी म्हणटात. बेळगांवच्या वेपाऱ्यांनी दरो वाडयिल्ल्यान भाजयो चड म्हारग जाल्यात. गव्हर्मेंटाची मातशी सवाय मेळटा न्ही, सो प्रॉबब्ली रिटेल कस्टमर आर गोईंग टू द गव्हर्मेंट स्टॉल. परिणाम म्हणजे जालोच न्ही, रिटेल कस्टमराचेर परिणाम जालो न्ही. ते रिटेल कस्टमर आमकां सगळे थंय वयता न्ही, बेळगांवच्यानूच वाडून येयला न्ही, म्हणून हांगा म्हारग न्ही. बेळगांव सवाय जाल्यार हांगा सवाय जातले न्ही. हांगा बेळगांव तरी सवाय जाले, ऑटोमॅटिकली हांगा सवाय जाले न्ही. गोंयांत जी भाजी 90% भाजी म्हणटा ती म्हणजे 95% सुद्दां म्हटल्यार ती सगळी भाजी बेळगांवच्यान येता. तर बेळगांवानूच भाजी रेट चड आसा. अरे तुमकां 25 हॉर्टिकल्चर 25 30 कोटी तुमी सबसिडी घेता. तुम्ही सबसिडीचेर विकता कमी. तुम्ही तुमच्या घरचो माल किंवा बेळगांवच्यान तुमकां 20 रुपयान आनी 25 रुपयान टमाट येना. तुम्ही आमच्याच रेटीन टमाट घेता आनी तुमी विकता सबसिडीचेर. तुम्ही आयज 500ची 1000 आउटलेट केली हॉर्टिकल्चरान, त्या खातीर भाजी वाडली रेट. बेळगांव जो रेट वाडपाक जो कारण भाजयेचें हें म्हाका दिसता 75% जबाबदार हॉर्टिकल्चर आसा. पणजे भाजी मार्केट आनी हॉर्टिकल्चर दुकानांतल्या दरां मदीं बरोच फरक आसा. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचेर भाजीवाले कित्याक बेजार आसात ही गजाल भाजयेच्यो दरो पयल्यार स्पश्ट जाता.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.